नमस्कार. दूरदर्शन केंद्राच्या तुमचं सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. अस्तंत बंगालातल्या दुसऱ्या वर्साची ट्रेनी दोतोर चलयेचेर शारिरीक आगळीक आनी हत्या केल्ल्या कारणान देशांतले रेजिडेंट दोतोर आयच्यान संपार गेल्यात. एमर्जन्सी सेवा चालू उरतली अशें दोतोरांनी कळीत केलां. इतले मजगतीं आरजीकर वैजकी कॉलेजीचे प्रिन्सिपल संदीप घोष हांणी आपलो राजीनामो सादर केला. संपार गेल्ल्या दोतोरांनी सांगलां की आपल्यो 4 सुत्री मागण्यो पुराय जाल्या बगर संप कसोच फाटीं घेवचे नात. मर्डर का मामला निर्भया पार्ट 2 है. जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे. दूसरी मांग ये कि आरजीकर कर रही थी अकेले, जबकि वो डॉक्टर ड्यूटी रूम में ऐसी घटना हुई है, ऐसी दरिंदगी की घटना हुई है, तो सीबीआई जांच आरजीकर अथॉरिटीज को परमानेंटली हटाया जाए. और तीसरी सेंट्रल एक्ट जो कि डॉक्टर्स के सिक्योरिटी का एक्ट है वो हर एक अस्पताल में ऑल ओवर इंडिया लागू की जाए. नो मर्सी शुड बी शोन. चीजें साइंटिफिक होनी चाहिए, चीजों को कवर करने से नहीं होता है. आज हमारी एक कॉलीग फॉल की है, ये हमारे किसी के साथ भी हो सकता है. हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए और इसको ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके न्याय मिले. अभी आज की डेट में पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक चल रही है. हम लोग स्ट्राइक जब तक चलेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा. अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है बहुत स्लो चल रही है. हमें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है कि ऐसे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आया है, तो हमें लग रही है कि जो भी चल रही है बहुत भ्रष्टाचार चल रही है. अभी सेबी म्हळ्यार भारतीय रोखे आनी विनिमय मंडळान हिंडनबर्ग रिसर्चान केल्ल्या आरोपाचें खंडन केलां. ह्या संदर्भात उजवाडाक आयिल्ल्या निवेदनात संबंधीत समस्यांचें निराकरण करपा खातीर आपल्या कडेन फावो ती अंतर्गत यंत्रणा आसा अशें सेबीन म्हळां. धारण केल्ल्या वैयक्तीक समभाग आनी तांचे हस्तांतरणा बाबत आवश्यक आशिल्ले संबंधीत खुलाशे अध्यक्षांनी वेळावेळार केल्यात अशें निवेदनात नमूद केलां. गुंतवणूकदारांनी कसलीय प्रतिक्रिया दिवचे पयलीं शांत रावन विचार करचो असो उलो सेबीन गुंतवणूकदारांक दिला. इतले मजगतीं अदानी समूहान हिंडनबर्गान केल्ले सगळे आरोप न्हयकारल्यात. आपल्या कंपन्याचेर अमेरिकन कंपनीन केल्ले सगळे आरोप काल्पनीक आनी दुर्भावनापूर्ण आसात. तशेंच तांच्या वैयक्तीक फायद्या खातीर हे आरोप तांणी केल्यात अशी प्रतिक्रिया अदानी समूहान व्यक्त केल्या. ह्या आरोपा बाबतींत हाचे पयलीं चवकशी जाल्ली असून सर्वोच्च न्यायालयान ते भायर मारल्यात अशें अदानी समूहान म्हळें. 11 ऑगस्टाक पाळी सांखळे हांगा जाल्ल्या तिरंगा रॅलीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत वांटेकार जाले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की दरेका मतदारसंघात ह्या तिरंगा रॅलीचें आयोजन केलां. सांखळेच्या मतदारसंघात युवा फ्रंटान ही रॅली आयोजीत केल्ली. सगळ्यांनी एकठांय येवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे 2047 मेरेन विकसीत राष्ट्राचें सपन साकार करपा खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न करूंक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. गोवा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर एक मतदार संघ में कॉन्स्टिट्यूंसी में हर घर तिरंगा यात्रा निकाल रही है. आज मैं मेरे खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी साखली कॉन्स्टिट्यूंसी में युवा मोर्चा की तरफ से तिरंगा यात्रा आयोजन किया था. इसी तिरंगा यात्रा में सभी युवकों के साथ में मैं शामिल हुआ. नेशन फर्स्ट यानी देश प्रथम इस तत्व पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको विकसित भारत 2047 के विजन के लिए हमने काम करना चाहिए. आज के युवाओं के मन में हम देश प्रथम की भावना जागृत करने के लिए हर घर तिरंगा हो या तिरंगा यात्रा इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करते हैं. और आज बड़े उत्साह के साथ हजारों से युवक इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो गए हैं. देश प्रथम से लेकर तिरंगा लहरा के तिरंगा यात्रा में उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. गोवा के हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तिरंगा यात्रा की रैली निकलेंगी और हर घर तिरंगा, हर घर पे तिरंगा रहेगा. दरेका घरात तिरंगा अभियाना अंतर्गत ताळगांव भाजपा मंडळान ताळगांव ग्रामपंचायतीच्या जोडपालवान आयतारा सांजवेळा ताळगांवात तिरंगा रॅली काढली. ताका बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. 200 परस चड लोक ह्या रॅलींत वांटेकार जाल्ले. ताळगांव पंचायती कडल्यान ही रॅली सुरू जावन मार्केट, करंजाळे, दोनापावल ही रॅली परत ताळगांव पंचायती कडेन येवन विसर्जित जाली. ताळगांवचे आमदार जेनिफर मॉन्सेरात, ताळगांवचे भाजपा मंडळ अध्यक्ष किशोर शास्त्री, भाजपा युवा अध्यक्ष विवेक भंडारी, ताळगांव पंचायतीचे उपसरपंच सागर बांदेकर ह्या रॅलींत वांटेकार जाल्ले. राष्ट्रगीत गायनान ह्या रॅलीचो समारोप जालो.
आतां 15 ऑगस्टाक आमचो 78th इंडिपेंडन्स डे आमी सेलिब्रेट करतले. सो तेज्या पयलीं आमकां पार्टीन सांगलें की आमी एक रॅली काडपाक जाय, तिरंगा रॅली म्हणून. आनी आमी फूल तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणजे फूल तालिगांवान आयज आमी लोकांक उलो मारला. लोक सगळ्यांनी बरो आमकां रिस्पॉन्सूय बरो दिलो. सो आमी फूल तालिगांव एक रावंड मारून येयल्ले आसा आतां. आनी अरावंड एक 200 सुमार बायकी आशिल्ल्यो आयज. सो तो एक प्लस पॉयंट आसलो आमकां. आमी तालिगांव मार्केटासून गेल्ले. तालिगांव मार्केटासून मागीर सेंट मायकल्स स्कुला कडल्यान स्ट्रेट करंजलीमसून दोनपावल सर्कल टर्न मारून परत तालिगांव रिटर्न आयला कम्युनिटी हॉल. रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी गूड. बरोच रिस्पॉन्स आयलो कित्याक आमी 2 दीस पयलीं तेजी तयारी केल्ली आनी लोकांचो रिस्पॉन्स म्हणजे खूब बरो आशिल्लो. बिहारांतल्या जहनाबाद जिल्ल्यांतल्या बाबा सिद्धेश्वरनाथ देवळांत आयज सकाळी खेटाखेट जाल्ल्यान 7 भाविकांक मरण आयलें जाल्यार 16 लोक जखमी जाले. जैनाबादच्या पुलीस अधीक्षक प्रताप सिंग हांणी सांगलें की रातीच्या 1 वराचेर थळावे विक्रेते आनी भावार्थां मदीं जाल्ल्या वादविवादाक लागून ही खेटाखेट जाली. जखमी जाल्ल्यांक जैनाबाद हांगच्या इस्पितळांत भरती केला आनी पुलीस हे घडणुकेची तपासणी करतात. हाका जबाबदार आशिल्ल्यांचेर कडक कारवाय करतले. इतले मजगतीं मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी ह्या घडणुकेंत मरण आयिल्ल्या लोकां विशीं दुख्ख परगटायलां. तांच्या लागींच्या नातलगांक 4 लाख रुपया जाल्यार जखमी जाल्ल्यान 50,000 रुपया मजत दिवपाची घोशणा केल्या. आयज गोंयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांची 51वी पुण्यतिथी. हे निमतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी सचिवालयांत आशिल्ल्या सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुतळ्याक फुलां हार घालून आर्गां ओंपलीं. ह्या सप्तकांत पूर्वोत्तर राज्यांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. राजस्थानाच्या खुबशा वाठारांत शेनवारच्यान पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून आतां मेरेन 20 लोकांक मरण आयलें. येता ते 24 वरांत राजस्थानाच्या खुबशा जिल्ल्यांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हे फाटभुंयेर जयपूर शार आनी ग्रामीण भाग तशेंच सवाई माधोपूर, दावुसा, करौली, गंगापूर आनी भारतपूर ह्या जिल्ल्यांनी प्रशासनान सगळ्या खाजगी आनी सरकारी विद्यालयांक सुटी जाहीर केल्या. हिमाचल प्रदेशांत उटंगराचो पावस पडत आसून थंय आयिल्ल्या पुरांत आतां मेरेन 12 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 3 जाण बेपत्ता आसात. पूरग्रस्त वाठारांत मजत आनी बचाव कार्य सुरू आसा. येता त्या 24 वरांत हिमाचल प्रदेशांत 10 जिल्ल्यांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पॅरिस ऑलिंपिक सर्तीचो समारोप सुवाळो काल राती जालो. भारताच्या हॉकी संघाचो गोलरक्षक PR श्रीजेश आनी नेमबाज मनू भाकर भारता वतीन मुखेल ध्वजधारी आशिल्ले. ह्या सर्तींत भारताक 1 रुप्या पदक आनी 5 कांस्य पदकां मेळिल्लीं आसून पदक तालिकेंत भारत 71व्या सुवातेचेर आसा. 2020च्या टोकियो ऑलिंपिक सर्तीचे तुळेंत पदक तालिकेंतली भारताची सुवात सकयल देंवयल्या. 2020 टोकियो ऑलिंपिकांत भारताक 1 भांगरा पदक, 2 रुप्या पदकां आनी 4 कांस्य पदकां अशी 7 पदकां मेळून 48व्या सुवातेचेर आशिल्लो. पॅरिस ऑलिंपिक सर्तींत पदक तालिकेंत 40 भांगरा पदकां सयत वट्ट 126 पदकां मेळून अमेरिका पयल्या सुवातेचेर आसा. चीनान 40 भांगरा पदकां सयत दुसरें तर जापानाक 20 भांगरा पदकां सयत तिसरी सुवात मेळिल्ली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.